दिवचलच्या वाळशी वाठारांत रस्त्या कुशीकच अर्जुन नांवान वळखपी झाड आसा. हें झाड वखदी आशिल्ल्यान हें झाड कापपाक लोकांचो विरोध आसा. अपघाताचो धोको वळखून उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण बिरेस्तारा हें झाड कापपाक सुरवात केल्ली. मात थळाव्या लोकांनी झाड मुळासकट कापपाक विरोध केलो. मुख्यमंत्र्या कडेन संपर्क केले उपरांत तांचे सुचोवणे प्रमाण हें झाड कापपाचो बेत फाटीं घेतला. हे जे झाड जे आसा ते वखदी झाड आसा अशें म्हणटा की ते अर्जुनाचें झाड कळ्ळें. तरी पूण लोक इतले हांगा येता की साळे व्हरता सगळे व्हरता आनी प्रत्येक दुयेंस आसा कितें आसा डायबिटीज आनी सगळ्यांक वापरता ते. म्हाजें म्हणणें की हे जे नैसर्गीक हे झाड आसा हेज्या पयलीं रोड वायंडींग करपाक गेल्ले म्युन्सिपालिटी तेन्ना सुद्दां ते मारपाक गेले तेन्ना आमी तांकां पटोवन दिलें हे झाड वखदी आसा आनी अशें झाड खंय ना आनी त्या खातीर तांच्यांनी स्टॉप केल्लें आसा. आतां आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर येयल्ले फॉरेस्टाचे बी ते म्हणटा मारपाकूच जाय. वयल्यान हें आसा कलेक्टरचे हें आसा की झाड मारपाक जाय तशें म्हटल्या बरोबर आमी इमिजिएटली आमचे आमदार आसा चंद्रकांत शेट्टी डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी तांकां संपर्क सादलो आमी. तशेंच आमचे CM आसा आमचे माननीय CM प्रमोद सावंत ताका आमी संपर्क सादलो. तेंच्यांनी म्हटलें की आपूण सुद्दां झाड जालेलेंच जाय झाड मारपाचें ना. तरी पूण ते लोकांक जे एक्सिडंट जास्त जाता अशें लक्षान येयला कारण तूं आमी ताका मारपाचें म्हणून हें केलां. आतां ते CMान कितें सांगलां की आपल्याक जागा दिया आपूण ते सेफ्टी करता म्हणून ते कळ्ळें न्ही. इतलें CM म्हणजे आता तुम्ही शिफ्ट करतले हय इतलें सांगलां तेणी. जागा आसा न्हू जागा आमी तांकां दाखयल्ली आसा कळ्ळें न्ही. आनी CM सुद्दां तेंचें सुद्दां म्हणणें आसा की हे झाड मारपाचें ना. तरी पूण एक्सिडंट जास्त जाता त्या कारण झाड मारूंक जाय अशें लोकांची कंप्लेंट आसा ते म्हणटा. तेन्ना हांगा स्थानीक लोक जे आसा बिचोलचे वाशी तेचे प्रत्येक लोक ते साली व्हरता आनी ताका वापरता ते आयुर्वेदीक वखद. देखून हे अर्जुनाचें झाड आहा. हे अर्जुनाचें झाड जे आसा न्हू ते सरासरी 300 वर्सांचे. हे झाड रस्त्याच्या मदीं मातशें अडखळ येणा कारणान ते सरकारी यंत्रणा हे ते शिफ्ट करपाक म्हणजे कट करपाक. पण आमची मागणी जी आसा निसर्ग प्रेमी किंवा हांगातले जे वाळशी ग्रामस्थ तेंची मागणी कितें आसा ते शिफ्ट करपाची. कारण सरकारान जर विकसीत देश जर म्हटलो न्हू जाल्यार हे गोश्टी जावपाक जाय. व्हडले जर 400 वर्साचे झाड 300 वर्साचें झाड शिफ्ट करपाक जी यंत्रणा आहा पळय ती लागू जावपाक तेन्ना आमी विकसीत देश म्हणटले. म्हणजे आमचे तरी एनवायरमेंटलिस्ट किंवा आमी पर्यावरण प्रेमी आमची तरी इच्छा आसा की जर हेज्या कारणान रस्ता रुंदीकरणा कारणान नाल्यार आनीक हे कारणान तुमी जर शिफ्ट करता जाल्यार ते रिहॅबिलिटेशन करपाक जे हेजे व्हडले झाड तेजे ओकची झाड इतलें म्हत्व आहा की ते जगपाकूच जाय. कारण येणाऱ्या काळान तेजो खूब फायदो आसा. तेजे साली तेजे पावडर हे जे लोक अजून ते चालू आसा आनी तेजे कितलेशेच बेनिफीट लोकांक तेजो फायदो जाल्लो आसा. सरकारान हे विकसीत देश म्हणटा जाल्यार हे शिफ्ट करून दिवपाक जाय आमकां. आमी आतां हे तुमच्या पत्रकाच्या माध्यमाचें आवाहन करता की NGO आनी कोण आसा उद्योगपती आहा आतांच उद्योगपती साळकर जे आसा तेंच्यानी आमकां JCB दिली आनी तो खड्डो आमी मारलो शिफ्ट करपाक. पण ते प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन आनी प्रॉपर यंत्रणेन जाल्ल्यार बरी गजाल जाता. ती जगोवपाचें काम हे जातलेंच आनी आमचे कडेन तरी 10,000 झाडां लावपाची ब्लेसिंग आसा. आमी तुमच्या बरोबर आसा. ते झाड हे जगतले हेजी आमी तुमकां हमी दिता आनी ते हे सरकार मातशें शिफ्ट करपाचें प्रोविजन फास्ट करपाचें आनी कट करपाचें ना. आनी हेज्या पयलीं परवरी सुद्दां एक व्हडलें 400 वर्साचें झाड शिफ्ट करून दाखयल्लें आसा सरकारान. तेच सरकार आसा आनी तेच सरकारान आमी मागता की हे सुद्दां झाड शिफ्ट करून दिवचें जेणे करून तेजो फायदो खूब भरपूर. आनी एक आमी सुद्दां झाडां लायलीं पण ती वाडपाक इतली वर्सां लागता की हे अर्जुनाचें झाड आमकां परत मेळचें ना. आयज सुद्दां आमी ती 10 झाडां अर्जुनाची लायली पण ती जगाना आनी हे खूब वखदी आसा आनी हे फुडें दुर्मीळ जाता. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.